आम्ही सरकारा कडल्यान एक स्लोगन आयकलाच आसतलो की स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हणून. आणि हांगासर जेन्ना आमी फर्मागुडी ते ढवळे बायपासाचेर जर हांगासर पळयत जाल्यार तेज्या परतेच हांगासर जाल्लें दिसता. म्हजे फाटल्यान तुमकां हांगासर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे हांगासर जे सेग्रिगेशन तशेंच जे कलेक्शन स्टेशन आसता तेंचे ट्रान्सफर स्टेशन जे स्पेशली नॅशनल हायवे खातीर आसता ते हांगासर दिश्टी पडटले. तेजी जर आयजची जर तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार ती पळोवपा सारकी ना. जी हांगासर शेड आसा ती सामकी तुटल्या आनी आमी हांगासर जेन्ना येवन पळयता तेन्ना जे लोक आसात ते हांगासर येवन कोयर खंयच्या खंय उडयतात आनी मागीर जी गोरवां आसतात ती गोरवां हांगासर येवन तो कोयर खातात. त्या कोयरा वांगडा ती प्लास्टिकूय खातात आनी तांकां फुडें कितले त्रास जाता ते आमकां दिसता कोणाक सांगपाची गरजूच पडची ना. इतले सगळे आसतना हांगासर आमी जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना आमकां हेंय कळ्ळें की सायडीकूच हांगासर जे GVMS कॉलेज आसा तांच्यांनी पंचायतीकूय बरयल्लें, जी हांगासर लोकल पंचायत आसा बानोडे पंचायत तांकां बरयल्लें, पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो लोकल पंचायतीच्या अंडर येना. हो येता नॅशनल हायवे खातीर. हो स्पेशली जो हांगासर जी शेड आसा ती केल्ली आसा ती सारकी ना, ती हांगासर तुटल्या. थंयसर तेंच्यांनी बोर्ड मारला जायत की हांगासर गार्बेज डंप करचो न्हू, तुमकां फायन आसतली. पूण आमचे जशें आमी म्हणटा की रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आमी ह्या देशाचे सारके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आमी खंय फाटीं उरतले? आमकां तें पडलेलें ना. आमी हांगासर हाडून कोयर खंयच्या खंय उडयता. मागीर ही जी मुकी जनावरां आसा ती हांगासर तो कोयर खातात, तांकां फुडेंय त्रास जाता. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवपाची गरज आसा आनी ही जी शेड आसा ती बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. आनी जे हांगासर लोक कोयर उडयता ते जर थांबपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर एक CCTV कॅमेरा जर घालीत जाल्यार ते लोक हांगासर त्या भंयान तरी हांगासर कोयर उडोवचे ना आनी जी जनावरां हांगासर तो कोयर खाता ते खंय तरी बंद जातले. आनी बेगीनच्या बेगीन हांगासर एक्शन घेवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना हांगासर रावले तेन्ना आमी खुबश्या लोकांक हांगा कोयर उडयतना पळयलो. म्हाका हांगासर शूट करता आसतना सुद्दां पळोवन कितल्याश्या लोकांनी हांगा कोयर उडयलो. तांकां हांवें सांगलें, हांव म्हणलें तुमकां मुद्दाम शूट करता जाल्यार तांकां ते पडलेले नाशिल्ले, ते हांगासर कोयर उडोवन गेले. हे फक्त सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही जाल्यार ती आमची एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून सुद्दां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की अशा तरेन तो कोयर खंयूय उडोवचो न्हू. आनी जेन्ना जे लोकल गव्हर्निंग बॉडी पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी जेन्ना गार्बेज कलेक्शनाक येता तांकां तो गार्बेज दिवचो आनी अशा तरेन रस्त्यार उडोवचो न्ही. जे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा तांचे कडेन मागणी आसा की हे बेगीनच्या बेगीन जी हांगासर शेड आसा ती दुरुस्त करची. तसोच हांगासर एक CCTV इन्स्टॉल करचो जाणे करून हांगा जे कोयर उडोवपाचे जावं अशा तरेन जी गोरवां हांगासर कोयर खातात प्लास्टीक खातात ते खंय तरी बंद जातले. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान हांव स्वप्नील धारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.